आज आम्ही कोविड-19 हे पासत आम्ही लोकांचे प्रॉब्लेम सॉल्व करपा जाय म्हणून आमच्या डिप्युटी सरपंचान एक इनिशिएटीव घेयलो की हे लोकांक डोर टू डोर मिल्क आनी घरच्यो वस्तू ब्रेड तांकां सप्लाय करया म्हणून सेम रेटीन. आनी आज आमी 850 ब्रेड हाडले आनी 500 मिल्क टीन हाडले, मिल्क पॅकेट्स हाडले आनी ती न्हू आमी सगळे हावज टू हावज डिस्ट्रिब्यूट केले कित्याक लोकांक घोड दिकोन शॉपांचेर वचना जावपाक हो एक आमी स्टेप घेतला. आनी हे भाशेन आमचे वर्कर्स जे भुरगे आहाय यूथ आहा ते इतले खुशाल जावन न्हू तेमी हें सगळें काम केलां. आनी तेजे उपरांत देखून न्हू तेणी काल पुलिशे वचून आपल्याची फॉर्म भरले वॉलंटरी हेल्प करपाक. पूण आज पासून त्या पुलिशेसून आमकां कांय इन्फॉर्मेशन येयलें ना. ती फॉर्मां दिवन तांकां पास कोणें दिले न्हय. पूण आमी आज आमच्यो गाडी घेवन आज आमी वेलसांव वेलसांव पाली ज्युरिडिक्शना हें आमी सप्लाय केलां. सो आनी मुखारय आमकां कितें जाता ते भाशेन आमी करपाक वावुरतले.